ये बनाना वॉलनट केळी 8, हाफ लिटर दूध, सॉल्ट, ऑयल, कुकिंग सोडा, सॉल्ट, शुगर, वनीला एसेस, एग, वॉलनट आणि व्हाईट फ्लॉर. पहिले केळी घालता. सॉल्ट आणि कुकिंग सोडा, ऑयल, शुगर, दूध. सो गाइस आम्ही ना मिक्सराचेर मारला कित्या आमकां मेशर नाहलो तेक लागून आमी मिक्सरार मारला. तेक म्हणल्यार आमकां दाखयता हितून कशें करपाचें. ओके. फाल्यां सकाळीं मैदा आनी हे वॉलनट हे फाल्यां मिक्स करपाचें. आतां बाकीचें फाल्यां दाखयता कितें करपाचें. तशें दवरपाचें. फाल्यां सकाळी पासून ही आतां सांज जाली, सांजची 5. फाल्यां सकाळची 8-9 तें मिक्स करपाचें. हें दाखोवन तशें दवरपाचें. नेक्स्ट मॉर्निंग लिटल 2 टीस्पून्स ऑफ ऑयल घातला आनी सगळें मिक्स केलं. पाव किलो मैदा होतो. सो गायज हे सगळें मिक्स करून मागीर आंडयेक न्हू बरें हें लायलां, घी लायल्या कित्याक आमचे कडेन अवन ना. सो अवन ना न्हू, सो आमी पत्राचेर बेक करपा धाडटाले, केक धाडटाले ते घेवन वयता डॅडी. सो पयलीं घी लायल्या आनी एक व्हडल्या हांडयेन घेयल्या आनी हार्ट शेप केक आमगे केकीचें आयदन आसता पळय तितून घायल्या. सो दोनूय हांडयांनी अवन ना म्हणून थिंग बेक करून हाडल्या. मागीर घी लावन मागीर बटर पेपर घायला आनी तितून सगळो बॅटर रोतयला आनी थिंग व्हरोन दिला बेक करपाक. वयल्यान इल्ली तील उडयल्या बेश्टें गार्निशींग. तुमकां जाय जाल्यार घालूंक जाता, नाक जाल्यार स्किपूय करपाक मेळटा. आप आहे ना. केक कटिंग केक बरोबर.
वॉलनट केले, पयले पाट केले घरा कडेन. आमकडे आवण ना, मदाराच्या हितून बेकरीन आमी ते बेक करून हाडले. आनी केळी सगळी आमच्यो घरा कडची केळी. आनी मातशें सगळें येपार घालून मीठ करून पयले पाट केला. आमकडे आवण ना, दुसऱ्या पाट आवण हाडून मागीर आनीक आयटम करून घातले.